गोवा काँग्रेस डिस्ट्रिक्ट महिला प्रेसिडेंट आनी तांचे कमिटीन आयज हो प्रियदर्शिनी उडान हो कार्यक्रम हांगासर घडोवन हाडलेल्या त्या निमतान गोंयची काँग्रेस महिला प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रतीक्षा कलप, आयचे चीफ गेस्ट म्हाका मातशी जेलसी जाली, सदांच हांव आसतालो खंयसरूय, पूण म्हजे आयचे चीफ गेस्ट म्हजे आनी तुमच्या सगळ्यांचे भुरगे डॉक्टर सिमरन कांदोळकर, आमचो सरपंच मायकल फेर्नांडीस, आमची आदली सरपंच मिसेस फेर्नांडीस. तुमकां एक सांगूंक कशें दिसता, 2002 ते 5 मेरेन ती सरपंच आसली, नांव फेर्नांडीसूच आसलें. तेजे उपरांत आयज दुसरो सरपंच जाला तो फेर्नांडीसूच आहा, मोदी दुसरे आसले. हांगासर सेल्फ हेल्प ग्रूप सांबाळपी प्रज्ञा देसाय, आमची दुसरी पंच मेंबर गीता शेळके, नॉर्थ गोवा काँग्रेस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, साऊथ गोवा ममता, तशेंच हो कार्यक्रम जेणी सगळो घडोवन हाडला आनी तुमकां सगळ्यांक हांगासर जमयला. आनी कार्यक्रम असो न्हू की महिला भितर एक जागृती, एक बऱ्या कॉजाक लागून जी जागृती जावची, कितें ती डिस्ट्रिब्यूट करतले इम्पॉर्टंट न्हू, पूण जागृतकाय जावप, अवेरनेस आसप. हांगासर म्हाका भुरग्यां वांगडा जी थोडीशी पिरायेन म्हणली, हांव जाणटी म्हणिना, जाणटी म्हणल्यार तुमी म्हजे खोप काडटले. सो ती आमची नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस प्रेसिडेंट मॉली द गामा, म्हणजे टिचर ती उलयताय सारकी बाईक कशी, टिचर कशी. आमचे कंपेरिंग करताले बाय उमायरा शेख, हांगासर आसलेले इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, प्रिंट मिडिया, आनी तुमी सगळी आयज हांगासर जमलेली महिला वर्ग. खरेंच हांव मॉली बायक एप्रिशिएट करता, कारण ताणें जो उपक्रम, ही जी एक्टिविटी म्हणया आमी, ही आयज हांगासर तुमच्या मार्फत म्हणजे सगळ्यांक एक जमयल्या, सांगले तशें अवेरनेस. डिफिकल्टीज खूब आसता आनी खास करून महिलाच्या लायफान, महिलाचें जें जिवीत आसता, आमकां दादल्या मनशाक कांय ना. महिला ही सगळे म्हणजे आमी म्हणटा तितून आमी भयण पळयता, आवय पळयता आनी सगळें कितें पळयता, पूण डिफिकल्टी भरपूर सोंसता. दादल्या म्हणलीशी डिफिकल्टी आसना. सो ह्या डिफिकल्टी बद्दल किंवा बाकीच्यो गोश्टी जे अवेरनेस जावपाक जाय, हेजेर आयज तेंच्यांनी हो कार्यक्रम घडोवन हाडला. हांव खरेंच मॉली बायचे अभिनंदन करता, कारण कसले सोशल कॉज जेन्ना करूंक वयता तेन्ना खुबश्यो डिफिकल्टी येता, धांवपळ आसता. ती खूब दीस जाले ह्या कार्यक्रमा बद्दल खूब चर्चा म्हजे कडेन केली, प्रतीक्षा कडेन केली आसतली, बाकीचे सगळ्यां कडेन. लोकांक वचून सांगप, लोकांक जमप, हें इतलें सोंपें आसना. सो हांव एकदां परतून एकदां चड नांव उलयता, कित्याक हांगासर डॉक्टर प्रतीक्षा कलप आसा, डॉक्टर सिमरन कांदोळकर आसा. हे तुमकां जे कितें आयज कित्याक लागून जमला तेजेर कितें अवेरनेस, आनी कित्याक हांव टेक्निकली आय एम नॉट अ डॉक्टर, पूण तें बरे तरेन सांगूंक शकतली तुमकां. हांव तुमी कसलेय गोश्टीक आयज समाजान भरपूर कांय गोश्टी घडटा, ह्या गोश्टीक ना भिडेता, ना फाटी सरता, महिलांनी फुडें सरपाक जाय. आमी फकत एक वर्सान एक दीस 8 मार्च जो दीस आसता, त्या दिसा महिला डे म्हणटा. बाकीच्या दिसा कितें तर महिला डे न्हू, सदांच महिला डे आसपाक जाय. महिलांक, बायलांक, महिलांक, भुरग्यांक, चेडवांक, सगळ्यांक समाजान रिस्पेक्ट आसपाक जाय आनी रिस्पेक्ट मेळपाक जाय. आयज दादले ना, नाजाल्यार थोडेशें आनीक सांगतलो आसलो, तेंच्यांनी दिवपाक जाय म्हणून. पण तरी आसतना हांव सगळ्यांक आयज जें कितें मॉली बाय कितें करपाक
फुडें सरला तातूंत ताका एक बरेपण आवडटा आनी तेजें काम ह्या फुडें जे नॉर्थ गोवा बर करता ते फकत थिवीन न्हू नॉर्थ गोवा बर करता. हांव खास करून तेजे आभारी आसा की ताणें हो कार्यक्रम नॉर्थ गोवन तूं मागीर बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी मागीर कर पूण थिवीन घडोवन हाडलो आमच्या ह्या महिला वर्गा पासत म्हणून हांव तुमचो आभारी आसा. हांव आजून मेरेन काँग्रेसीन ना तरी आसतना हांव ना भिडेत हांव इंडिपेंडंट आहा ना फाटीं सरता. म्हज्या लोकांचें जर कितें बरें जाता म्हज्या लोकांक जर तेजो फायदो जाता म्हज्या मतदारसंघातल्या जाल्यार आमी त्या जाग्यार तांकां साथ दिवपाक आसपाक जाय म्हणून आयज हांव हांगसर आसा. हांव परतून एकदां तुमचें अभिनंदन करता आनी सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू. तुमच्या मुखार आयला मेन्स्ट्रुअल हेल्था बद्दल उलोवपाक. सो वॉट इज मेन्स्ट्रुएशन सगळ्यांक खबर आसा? येस, सगळ्यांक जाता? येस. आनी जी आमची भुरगीं आसा तांकांय जावपाचें आसा. इट्स अ व्हेरी नॉर्मल थिंग, रायट? इट्स सगळ्यांक जाता. देन नाव what do we know menstruation as? Fully menstruation, we know it as menses, we know it as मासिक पाळी आणि आम्ही मागीर कितें म्हणटा हात लागना, रायट? नाल्यार चिकूड खाल्लो आनी कितें म्हणटा आमी कावळो आफुडलो, रायट? सो इवन इफ दिस इज अ व्हेरी नॉर्मल थिंग टुडे आनी सगळ्यांक जाता, रायट? तर आमी इतलो स्टिग्मा कित्याक आसा, इतलो टॅबू कित्याक आसा त्याच्या बद्दल ते आम्ही चिंतपाक जाय. आणि लायक मॉली मॅमान आतां म्हटलें आमकां की ही जी आमकां शक्ती आसा ऑफ गिवींग बर्थ, रायट? सो दीस प्रोसेस इज ओनली ग्लोरिफाईड एंड इट्स ओनली नॉर्मलाइज्ड when it comes to giving birth, right? So when this is something very normal and it happens to everyone, then why are we so scared to talk about it? Right? It's not scare. It's not the fear. I feel it is the shame related to the process because of the place where it happens from. Right? So I'd like to say that if we do not appreciate what is normal, right? How will we come to know that म्हणजे जर त्या पाटाची डिजीज जाली जाल्यार आमी नॉर्मल कितें आसता तेंच उलोवंक शकना. जाल्यार जेन्ना डिजीज जातली आमी तेका कशें वॉयस आउट करतली? सो आतां आमची टेक्नॉलॉजी वाडल्या, खूब कितें येयला. तर आमी कितेंय जाय जाल्यार पयलीं कितें करता? गुगलाचेर वयता, रायट? आनी गुगल तुमकां तुमचे सिम्पटम्स घालतकूच कितें सांगतले? यू आर गोइंग टू डाय इन 10 days or you have cancer. तेन्ना सगळीं वयता आनी दोतोरा कडेन धांवता. मॅडम, आयज तुमचो एक महिला खातीर स्पेशल प्रोग्राम थिवी ह्या वाठारान आशिल्लो. नेमको कितें हेतू आशिल्लो त्या प्रोग्रामाचो? सो आमचो आयचो ह्यो कार्यक्रम जो थिवी आसा तो एक आमचो उपक्रम आसा अखिल भारतीय महिला काँग्रेसचो. ताका आमी म्हणटा प्रियदर्शिनी उडान. प्रियदर्शिनी म्हणजे एक स्वावलंबी महिला आनी उडान म्हणजे जी स्वता इंडिपेंडंट जावन कार्य करूंक शकता, एक सक्षम जावंक शकता. आमची एक महिला काँग्रेसची ड्रायव्ह आसलेली चालू, मेंबरशीप ड्रायव्ह. ते पर मेंबर एक अमावंट मिनिमम लिस्ट असो 100 रुपीज डिपॉझीट जाता अकावंटान आनी तशें आमी मेंबरशीप करता. ते मेंबरशीप ड्रायव्ह आख्ख्या गोंयभरूच न्हू तर आख्खे देशभर ह्यो मेंबरशीप ड्रायव्ह फाटल्या 15 सप्टेंबर 2024 चालू केल्लो. आनी तितूनसून जितलें कलेक्शन आयलां ते कलेक्शन जे पयशांचे कलेक्ट जाला तितूनसून महिलांक आमी सक्षम करपाक मॅन्युफॅक्चरींग युनिट्स प्रोवायड केला. देशभरान डिफरंट जाग्यान केला. गोंयान अजून करूंक ना पण आमी स्टार्ट करतली. सो ते मॅन्युफॅक्चरींग युनिट सॅनिटरी नॅपकिन्स महिलांक मॅन्युफॅक्चर करपाक शिकयता. तांकां एक तेंचें सबलीकरण जाता, महिला एक सक्षम जाता आनी तांकां आमी ट्रेन करता. आतां अशी मॅन्युफॅक्चरींग युनिट्स आमी खुबश्या जाग्यांनी घातली, दिल्ली, बिहार, हिमाचल, हरियाणा अशे. आनी तितूनसून आतां ज्यो मॅन्युफॅक्चर जाल्ल्यो हे सॅनिटरी नॅपकिन्स आसा, पॅड्स आसा, ते सगळ्या देशभर आमी एक 20 ऑगस्ट 2025 म्हणजे जे आमचे आदले पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधीजी तेंचे बर्थ एनिवर्सरी दिसा ही प्रियदर्शिनी उडान लॉन्च केलो देशभर आनी सगळ्यांक फ्री सॅनिटरी नॅपकिन्स डिस्ट्रिब्यूट करपाक स्टार्ट केलो. गोंयानूय आमी 20 ऑगस्टाक ह्यो कार्यक्रम लॉन्च केलो.
स्टार्ट केलें फोंड्या वाठारांसून, फोंड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पयलीं केलो, मागीर काल मांद्रे केलो, आयज आमी नॉर्थ डिस्ट्रिक्टान थिवी केला. अशेंच आमी आख्ख्या गोंयभर हे डिस्ट्रिब्युशन ऑफ सॅनिटरी नॅपकिन्स करतले. आतां ह्यो एक खूब म्हत्वाचो विशय आसा, विमन हेल्थ एंड हायजीन. तेजेर सगळीं जाणां ओपनली भायर सरून उलोवंक सोदता ऑन मेन्स्ट्रुअल हेल्थ एंड हायजीन. गांवांत अशीं बायलां आसा आजून जेंकां आपले हेल्थाची पर्वा ना, काळजी ना आनी खबरूय नासता, तांकां अवेरनस ना. कपडो वापरता आजून, मागीर ते कशें हायजीन मेंटेन करूंक जाय खबर नासता. सो अशें आसतना आमी अशे कार्यक्रम करतात. तितून आमच्या बरोबर एक महिला डॉक्टर युजली आसता, नाल्यार हांवूय डॉक्टर म्हणूनय आमी तेजेर अवेरनस सेशनूय करता की मेन्स्ट्रुएशन कितें, म्हयन्याची मासीक पाळी कितें, तेजे कितें कितें त्रास बायलांक जावंक शकता, कसलो डायट करूंक जाय, कितें केअर घेवंक जाय, इन्फेक्शनां जावपाचें न्हू, फुडें आनीक सिवियर इन्फेक्शन जावंक न्हू, कॅन्सर जावंक शकता, वेगवेगळे रोग दुयेंस जावंक शकता. सो अशें हेजेर आमी उलयता. सो आयचो ह्यो एक जो आमी थिवी घडोवन हाडलो, आमचे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाय मॉलीच्या लिडरशिपा अंडर ह्यो कार्यक्रम आयज जालो. आनी तितून आयज आमची प्रमुख पावणे म्हणून डॉक्टर सिमरन कांदोळकर आसली उलोवपाक ऑन मेन्स्ट्रुअल हायजीन. सो एक बऱ्या भशेन आमकां प्रतिसाद मेळ्ळो महिलेंचो. इतले थोड्यांगेर सायबीण माय आसा, थोड्यांगेर श्राद्ध आसा, माळ आसा, आनी वेदर सुद्दां बरें हें ना, फेवरेबल ना. तशें आसतना सुद्दां खूब महिला भर संख्यान हांगा मोठ्या उमेदान आयल्यो, आमची 2 उतरां आयकली आनी आमचे आयज आमकां सॅनिटरी नॅपकीन दिवपाक बरें पडलें. तशेंच आमच्या बरोबर ममता बाई आसा, आमचे साऊथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, तेंच्याय वाठारांत फोंड्या ह्योच कार्यक्रम आमी घडोवन हाडलेलो. खूब जाणां एम्प्लॉयमेंट ना, तांच्यो खूब गरजो आसतात, केन्नाय गोवाचे पयशे पावनात. पूण आतां आमचे प्रेसिडेंट, सेंट्रल प्रेसिडेंट आल्का लांबाजी हें केलां की सगळे स्टेटींनी एक युनीट दितलो मॅन्युफॅक्चरींग ऑफ सॅनिटरी पॅड्स. आनी ते मॅन्युफॅक्चर करतना आमचे जायते बायलांक एम्प्लॉयमेंट मेळटलें आनी ते तांकां पगार मेळटले आनी ते करून करून तांकां थोडे पयशे मेळटले आपणाच्यो घराच्यो गरजो करपाक. तो हें करून दीस इज अ व्हेरी बीग बेनिफीट. प्रियदर्शिनी उदन is a big benefit for the women of Goa, especially for the tribal people. आमच्या गोंया आमी नको, आमच्या गोंयांत खूब गरीब बायलो आसतात, दोंगरार रावतात, भितर वाड्यांनी भितर रावतात, तांकां लायटी ना, थोड्यांक उदक ना आनी थोड्यांक 2 पाटी जेवण पावून ना. पूण आमी जाणो कित्याक आमी भोंवता हांगा थिंचोर आनी हांव एका गांवांत गेल्ली वालपय भितर सारकी, थिंचोर म्हाका एकदम चुचुरे दिसले थोड्यांचे बायलांचे. सो थिंचोरूय आमी हो प्रोग्राम करतले आनी जायते जाणांक आमची पळय स्टेट प्रेसिडेंट आहा बाय प्रतीक्षा, डॉक्टर प्रतीक्षा खलप, ती मजत करून आनी आमची साऊथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ममता मेदन मजत करून आमी एकठांय जावन थिंचोर आमी प्रोग्राम करून जायते बायलांक एकठांय करून तांकांय सोजमणी दितले हांव की हें करून एक एम्प्लॉयमेंट मेळटलो म्हूण ह्या प्रियदर्शिनी योजना वचली. आनी हे सगळे आमकां खरेंच आमकां ह्यो व्हडलो उपकार की आमचे इंदिरा गांधीन आनी राजीव गांधीन सगळ्यांनी प्रॉमीस केलो म्हूण. आनी इट्स अ बीग प्रिविलेज फॉर अस, फॉर द महिलाज ऑफ इंडिया, स्पेशली फॉर द महिलाज ऑफ गोवा टू हॅव द बेनिफीट ऑफ दीस प्रियदर्शिनी. नमस्कार, हांव प्रज्ञा प्रकाश देसाई, थिवीम पंचायत IPCB कॅडर. नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट महिला कम्युनिटी वुमन्स हेल्थ एंड प्रियदर्शनी उडान हो कार्यक्रम फर्स्ट टायमाक थिवीन घडून आयला. त्याच्याबद्दल मॉली दा गामा सिल्वा हे मॅडमीचे आणि बाकी सगळे त्यांच्या सोबती त्यांचे आभार मानता आणि इतली बायला जावं पळय तेंचे आभार मानता. आणि ते अशें एकठांय करून जेन्ना ती हे करता पळय तेन्ना आमच्यो विवोनूय आता नेक्स्ट टायम आमी करतली अशें सांगता. आनी 2 उतरां म्हाजी सगळी. माय नेम इज आयच्या ह्या प्रोग्रामान मॉलिनीन आमकां खूब कितें कितें समजयलें. दोतोर आसली जिणें आमकां हायजिनीच्या बद्दल सगळें समजयलें, सॅनिटरी नॅपकिन्स कशें यूज करप एंड कशें वापरप तें सगळें समजयलें. आमकां स्कुलान केन्ना इतली इन्फॉर्मेशन दिवंक नासली, बट आयज आमकां तेणी सगळें समजयलें आनी खूब बरें दिसलें की हो इनिशिएटीव घडोवन हाडलो आमच्या सगळ्यांच्या खातीर टू एक्सप्लेन अस. बरें दिसलें आयज येवन हांगा समजयलें तें बरें दिसलें. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.